कोणेय कितेंय उलो आपूण हातान घेतल्या ती कामां पुराय करून तांचें लोकार्पण करतलोच अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयला। लोकांक 6 दिसांनी काम जातलें म्हूण सांगिल्लें ते प्रमाण NH4A रस्तो लोकां खातीर उक्तो जातलो म्हूण तो मुखार उलयला। खांडेपार कांय जाग्यांनी धडो कोसळिल्ल्यान हो रस्तो कांय दीस बंद आशिल्लो। कवळेच्या नार्डेक्स गोवा खातीर महेंद्र गांवकार। नंबर 1 NH4A हें काम खरें म्हणजे चालू जाल्लें 1991 वर्सा आनी हे 91 वर्सा जें काम चालू जाल्लें तें फक्त एक्विजिशन जाल्लें आनी ताचें फक्त 30 मीटर एक्विजिशन केल्लें। एक्चुअल ज्या कडेन आज ही धड कोसळ्ळ्या थंय कमीत कमी 60 मीटर एक्विजिशन जाय आशिल्लें, कारण ताका हिलॉक आसा आनी तो हिलॉक टप्प्या टप्प्यान जर बांदिल्लो जाल्यार खुबसो प्रॉब्लेम आमकां सॉर्ट आवट जातलो आशिल्लो। पूण तें ध्यानी दवरनासतना हांवें फुडें हे एक्विजिशनां जेन्ना घातलें तेन्ना काही गांवचे जे लोक आसा टॉप लेवलार ते लोकांनी हे एक्विजिशन हाडयलें, ताका स्टे हाडली आनी त्या खातीरूच जें एक्विजिशन आमकां 60 मीटर करपाक जाय आशिल्लें तें मेळ्ळें ना। आनी हांवें जें उतर दिल्लें 6 दिसांत हो रोड ओपन करतलो त्या प्रमाणे फाल्यां हो रोड ओपन जाता। भुरग्यांची चिंता करपाची कोणीच म्हाका दिसता कोणाकूच चिंता करपाची गरज ना, कारण भुरग्यां खातीर स्पेशल बसीस आमी थंय दवरिल्ले आसा ज्याची व्हरप हाडप भुरग्याचे ह्यो बसीस करता आनी मुखारूय ते कंटिन्युएशन करपाक जाय जाल्यार तेंय आमी करतले। कोणी कितें उलयलो म्हणजे काम करपाचें बंद करपाचें हांव लक्षांत हाडचो ना। जी कामां हातांत घेतल्या ती पूर्ण करून लोकार्पण करतलो ह्या बद्दल दुबाव ना आनी लोकांची सेवा जर करतलो जाल्यार मन पयलीं तटस्थ आसपाक जाय आनी तोच मनीस लोकांची सेवा करूं येता।